दिवचल नगरपालिका वाठारांतली विविध कार्यालयां, घरपट्टी तशेंच गाळेधारकांचे आणि सरकारी आस्थापनाचे भाडे मेळून सुमार 4 कोटी परस चड येणावळ आडकून आसा। कोणे कर फारीक करूंक ना तांकां नोटीशी धाडून तांचेर सक्तीची कारवाय करतले। दिवचलचो नगराध्यक्ष कुंदन फळारीन सांगले। पळयात भरपूर थकबाकी येणे आसा म्हणून साधारण कितलीशी आयज पेपरार सगळे येयल्या जवळ जवळ 4 कोटी सुमार कितें आसा ते चीफ ऑफिसरान सगळ्यांक ऑफिसरांक आपोवन ती वसूल करची म्हणजे तो म्हणजे ठाम आसा कसो तरी आपूण जी तपकावी आसा ती परत तेंचे वचून हाडची ह्या खातीर तो बरें ताणें डिसिजन घेतला। आता तुम्ही दुकानदार बी म्हणजे दुकानाचे भाडे न्हू? हय, दुकानाची भाडी आसा, गव्हर्मेंटाची ऑफिसां आसा। नोटीस ऑलरेडी सर्व केल्या, काढल्या ताणें आनी तो स्ट्रिक्ट आसा। जो पडला ताणें सांगला आपूण आतां लोकांय मारपाक स्टार्ट करतलो म्हणून। म्हणजे जर टॅक्स भरूंक ना जाल्यार सील? हय हय, खूब वर्साचे आसा तांचे दिवपाचे भाडे। 1-2 महिने किशीच वर्सांचे भाडे दिवपाचे आसा तेंचे। साधारण कितलो म्हणून साधारण तेंचो 1 कोटी तरी आसा आमी अशें म्हणजे शॉपांचो पण टोटल? हय, बाकी सगळे धरून? हय, सगळे धरूनच 1 कोटी ना, चड आसा। जो सगळे 4 कोटीचेर आसा पूण शॉपांचे तसे वेगवेगळे आसा न्हू, हाऊस टॅक्स आसा, खूब तरेचे आसा। ते तेणें खूब स्ट्रिक्ट घेतला, कशें तरी आमी वसूल करया म्हणून तेणें सगळ्यांक ऑफिसरांक आपोवन मिटींग घेतल्या आनी डिसिजन घेतला आनी ताणें स्टार्टूय केल्लेले आसा। नोटीसूय ताणें ऑलरेडी धाडल्यो, कितल्योश्योच नोटीसी। न्ही तांकां डेडलायन कितें दिल्या म्हणून? दिल्या नोटीस काडली म्हणून आतां तांकां भरचेच पडले ते, नाल्यार लोकां मारूंक स्टार्ट करतले। न्ही अशें कितक्या म्हयन्याचे हे दिला, अशें डेडलायन कितें दिला मेन जाल्यार तुमी लॉक मारतले? म्हणजे तेणें आतां नोटीस काडल्या, तेणें कितें ते तेंच्यांनी आन्सर दिवपाचें, नाल्यार सोमतेच तो स्टार्ट करता म्हणून सांगला तेणें। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकार आनी संगीता ओली।